गाईज आयज तुमकां हांव फोटो शेअर करता मागे चायल्डहूड मेमरीज शेअर करता. कालच्या ब्लॉगात तुमी चोयला आसतले मामीचे आनी डॅडीगे काजराचे हे फोटोज ते काल शेअर केले आनी आयज आमगे चायल्डहूड मेमरीज सगळे फोटोज मिक्स जाय सगळे मिक्स भाजी पयस जाले कित्याक ते वयर आहलोले काडून लायले डॅडी गेली फाटी काडून लायले पूण गेली फाटी म्हाका टायम मेळना आहलोलो शूट करपाक सो आयज हांव शूट करता बाबाक भायल्यान धाडला आनी बाबा आतां बरो आहा न्हू सो ते तुका वॉका धाडला. पयलीं आमी कितें काजराचे शूट केलें आनी आतां आमगे चायल्डहूड मेमरीज करता आनी न्हू सो आतां स्टार्ट करुया. फोटोज न्हू मिक्स आहाय सगळे ओके. तुमकां चायल्डहूड मेमरीज शेअर करता हो सोजान पावला फोटो सेंटर हेंचेच आमी हिंकोडेच वचून फोटोज काडटा ल्हान आसतना. सो होचे आमी गॅस करा हे कोण तें कमेंटान सांगा म्हाका. तुमी सांगले आसतले गॅस केला आसतले. हांव स्कुलान कितें स्कुलान तेका लागून तें अशें न्हेसलोलें आनी हांव केन्ना आसना आहलें सदां सोणो म्हागेलो. सो सिसील आनी हांव जुना काय डॅडी आमकां एवरी हॉलिडेनी भोंवपा व्हरतालो आनी न्हू म्हाका अशें ड्रेसींग सेन्स बी तशें केन्ना कांय ना आनी अशें आमकां कितें आहा तें आमी न्हेसतालीं ओके. कमेंट मारनाका आनी म्हाका कांकणां बी लायक आहलें मामी कांकणां घालताली न्हू सो म्हाका बी अशें लायक आहलेली घालपाक. मिक्स आहाय फोटोज हे हांव हे सिसील आनी मागीर बड्डेयाचो फोटो तो म्हाजो बड्डेया दिसा हांव जेयतालें भोंवपाक गेलें ते मम्मी डॅडी आमी हॉलिडेनी वयता भोंवूंक वयतालींच. सिसील आतां हे स्टोन्स बी खंय आहाय थिंगा सारके अशें आदले ते दोन फोटो काडलेलो. फ्लॅश मारीत जाल्यार लायट हे पडटा हॉटेलाचेर जेवपाक आनी म्हाका पयलींसून कोक लायक आमकां सगळ्यांक कोकू पितालीं. मिरामार ते अशें येताले न्हू सकाळीं वयतालीं आमी भोंवपाक सांजची मागीर येतालीं. कितू एक्सायटीड आहलोलें. ते आमी पयलींच्या घरा देशी मोदले घरा. हे मातशें आमगे नीपरा चोडू म्हाजे बड्डेयाचे आनी मागीर अशें कितें कितें करप न्हू हें मागीर काम सगलें अशें अशें करप. रोज पिड्यार जाले ते सिसील बुफी काडलो म्हाजे बड्डेया. गेले कोमियाचे फोटोज हे हांव हे सिसील हे मामी आमगे थिंगाची आंटी ते आंटी तेंचे फ्लॅटा हे फातिमा हे सगळीं बाराबर आहलेली. म्हाका बाराबर दिलो तेणी कोमिया कित्याक कोमिया दिलो तितून कितें स्टोरी आहा ती मामी सांगता तुमकां लास्टाक घालता ती फोटो क्लिपींग हांव कित्याक दिलो तो ओके. तरी सद्या ना सद्या भायर बोलो बाबा लागून ती मागीर ते आपयता मागीर तुमकां सांगता बाराबर कित्याक आमकां कोमिया दिलो तो ओके.
उगडास आसा म्हाका ल्हान आसा डॅडी हांव त्या घरा रावतालो हांव धाकटें न्हू मागीर वर्सां तितली जावना आहली कोमी हांव घेवपाचें म्हणून फादरीन भितर आसतली ती म्हाका तितलो उगडास ना सांगपाक कितें तें तुमकां लास्टाक सांगतलें हांव क्लिपे डॅडीन न्हू केळ्यांचे न्हू अशे कुडके केलोले पिसीस केलेले केळ्यांचे आनी अशें शिकयलोलें कशें घेवपाचें म्हणल्यार तो असो फादर जालो आनी आमकां अशें घेवपाचें दिबडी कशी भायर काडपाचें कशें दितालो फादर कितें म्हणपाचें तें सगळें आमकां डॅडीन शिकयलेलें आदले दिसा सो ते उगडास येयलो म्हाका मेमरीज आमगेली कित्याक थिंगा वचोन न्हू तोमयां बी पडटालो सकयल आमकां कळना न्हू भुरगीं न्हू तशें म्हाका शिकयलेलें आनी तिसल्याकूय शिकयलेलें हिता बी मिस्टेक कोन्ना जावपाक ओके सो मुखार चोवया कितें कितें सांगता तुमकां मोदें मोदें कोमया आमचें आनी कोमया आमकां न्हू सायबिणीच्या फेस्ता दिसा दिलोलो ऑक्टोबरान हेचे सिसील हे हांव हेणे सोकोयलें हेजें नांव म्हाका उगडास ना एक लेता आनी एक फातिमा हेजें नांव खबर ना म्हाका इगोर्जे भायर फोटो काडलोले हे म्हाजे स्कूल टायमाचो फोटोज पळय मामीन सामान दवरलेलें पूण ते आतां अशें पिड्यार जालें बुडकूल को आहलो हे न्हू आल्ताराचो फोटो हो मायलें घर मामालें मायगे घर पोन्ने ओके सो बारबर जालें सायबीण आमगेली सायबिणीच्या फेस्ता दिसा आमकां कोमया दिल्लेलें सो माशेन अशें बरें फोटो काडलेले हे मायंगेर हे म्हाका खबर ना कोण तें उगडास ना मामी सिसी मायंगी घरा तुमकां सांगलें ते भाशेन सगळी फोटोज न्हू मिक्स आहाय आतां ते आल्बम पिड्यार जालें न्हू चोय हालत ते गेली ते जालें न्हू हे आमगे मामाली थिंगा नेबर ती आमगेर येयलेली ही आमगेर ही आतां ही होमटी आमगेर हे आतां आमी रावताय न्हू रूम आमगे बेडरूम आनी फुडल्यान टी व्ही असो आहा न्हू तो हो डॅडीन बांदला आनी आमी व्हडली जावन बांदल्या सो ही होमटी आहलोली आदी हिंगा आमी कोत्ताली ते रिकू रूमान रावताले व्हडल्या ह्या रिकू रूमान रावताले व्हडल्या ते आतां आमी पत्री घालूंक सोदता पळय ती पत्री घालूंक अलाव कोन्ना न्हू आमकां सो हे एकूच रूम आहलो आमकां आनी हे भायल्यान होमटी आहलेली ही होमटी भायल्यान हिंगा रांदताली एपार बी हिंगा दवरताले आनी हिंगा न्हिदताली बी हिंगा सिसी हे मामाल्या थिंगाची मामीगे फ्रेंड्स ती आमगे कितें भुरगीं जालोले बाब जालोलो बाबा पयलीं बाय तेंगे बाय सो मामीगे फ्रेंड ती मातशें नागे सो 3-4-8 दीस अशी आमगे रावपा आयलेली म्हाका उगडास आसा रावपा आयलो ती आमगे तुगे फोटो मायचो आमगेले मायंगी घरा हे सिसील एक लेता हे आतां लंडनाक गेले आनी हे बी काजार जालें 2 भुरगीं बी जालें सगळ्यांगे तेगे फ्रेंड हाय ती घरा मागीर रांदताली फोटोज पिड्यार जाले सारके हो मागे बड्डे न्हू जालेल्याक न्हू म्हाजे काजार जावचे पयलीं हांवें न्हू 28 काजार जाला सो 28 भायर म्हाजो बड्डे न्हू ग्रँड सेलेब्रेट केला आमचे कडेन कशें जातालें कशें जायना आसलें डॅडी मम्मी कडेन न्हू बड्डे सेलेब्रेट करता तुमकां फोटवांचेर पडटले 80 फोटोज तुमकां मेळटले म्हाजे बड्डेचे मोदें सो आनी काजार जावन एकू पाटी सेलेब्रेट केला काजार जावन गोवा घरा सेलेब्रेट केला बट ते उपरांत हांवें मागीर सोडून दिलें म्हाका तितलें ना जालें सो सोडून दिलें पूण मागीर डॅडीन मागीर एवरी बड्डे सेलेब्रेट केला तशें म्हाका विश आहा म्हज्या बाबागे एवरी बड्डे हांव सेलेब्रेट म्हाका कडेन जाता न्हू तशें हांव सेलेब्रेट करतालें जें म्हाका केला तशें तेका सो आनी हो ड्रेस दाखयता हो ड्रेस म्हाजो फेवरेट आहा मागीर मामीन हो ड्रेस कोणाक दिलो म्हाका आजून उगडास आसा पिंक बॉलांचो ड्रेस तो मागीर हो ड्रेस मागीर पिंक बॉलांचो मागीर थिंगा रेंटा रावता तेंका दितात तेन्ना सॉफ्ट ड्रिंक बीन अशें मेळटा न्हू हो एकू रूम आहलो आमगेलो सिसी एक कोणा दवरला तें म्हाका उगडास ना फोटो पिड्यार जाला सारको सिसील ते मामी आनी माशेन
फोटोज हायचे सारकी पिड्यार जाले ते आमचेच शेअर करता त्याचे हांव आमकडे स्कूटर आहा पळय होमटी अशी बांदून घेताले आमी सारकी खूब फोटोन अशें पिड्यार जाले ते नेक्स्ट मेमरी आमगेली पिड्यार जाले ते पूण हाय ते सिसील आनी हांव सिसील हे मामी सायडीच्या मातशें आनी तेगे फ्रेंड तेगे केस करून ते सिसील हांव तेंगे आमी न्हू आमकां मद्रासून न्हू बेंगलोर गेलेले भोंवपाक सो थंय आमी तिका आनी केस कातरलेले हळदी घालून तिका आनी न्हू हेचे बेंगलोर न्हू ते वॉचानूच चलता ते जो अंडरग्रावंड बॉम्बे वचपाची वाट आहा ते भाशेन तेणें सांगलेलें आमकां तेन्ना आनी ओल्ड हिल बेंगलोर आमी ती पॅकेज केलेली आमकां भोंवोंक वचून सो हांव मामी माशेल सिसील वयता तेन्ना माशेलां वतालीं बाराबर थंय वयतालीं भोंवपाक आमी हळदी घाललेली बेंगलोर रेड फोर्ट दिसता सगळ्या भोंवलेले आमी आमकां देडीन सगळ्या भोंवलयलां हें आमगे बाय हें बेंगलोराक हें मामगे हें माशेल सिसील हांव मामी हें बेंगलोराक हॉटेलाचेर हें बेंगलोराक आतां म्हाका वचूंक जाय बाबाक घेवन हांवें फिक्स सांगिलां आतां आमी वयचीं म्हणून बाबाक घेवन गा म्हाका हें बेंगलोराक सो हे कोक आमगे ल्हान आसतनासून कोकू पिताले आमी सगळीं सो आतां हांव कोक चड पिता तेणी सगळ्यांनी सोडली कोक पूण हांवें सोडूं ना चड हें बी बेंगलोराक सो आमकां ल्हान आसतनासून डॅडीन सगळ्याक अशें भोंवडयलां खूंय अशें आपल्या कोण जात थिंग आमकां डॅडीन भोंवडयलां सो आमकां तितलें हें भोंवपाचें म्हाका सो हें बी बेंगलोराक आमी हिंगा आमच्या बायल्यांनी हाडल्यां सगळीं झाडां वयलेलीं मद्रासून येयल्या बेंगलोराक हें बी बेंगलोराक हें हांव आनी ते मामा सायडीचे मामा मागीर माय ती जाणटी माय आमगे मामागे माय मामीगे मामी आमी फ्लावर गर्ल जालेली हेची काजरा हय मामीगे धाकटो भाव तेगे बायल सिसील हांव तेगे काजरा हे आमगे न्हू मामीगे फोटो मागीर माय मामी आनी तेगे ते दोग जाण आनी माशेल दोग जाण भाव तेगेले ते पिड्यार जाला फोटो मामीगे काजराचो दोन एक फोटो माशेल की सांगताले चापिता हे आमगे पिड्यार जाले ते फोटो मिक्स जाय सगळे थिंग सांगलां ते प्रमाणे माशेल आनी हांव हें आमगे फुडल्यान पयलीं अशें आहलें पळय सांग आमगे हाटल्यार मागीर आमकां केंस येयले सगळे आमगे मामी सद्दां साडी न्हेसपाक लायताली तांकां तीच स्कुला ग्रीन रोजरीन वयतालीं आमी शिकपाक भायर भितर न्हेसलेली ती स्कॉलाचें फंक्शन हे आमगे नेबर आई बाबके बाबा तेल काडला न्हू तेंची चेडूं माय आनी एक म्हाज्या बड्डेयाचो जॉनाचो फोटो हो म्हाज्या बड्डेयाकूच पार्टी सिसिला बड्डे दिसता म्हाका सिसिला बड्डे तेगे फ्रेंड्स येयले न्हू सिसिला बड्डे सिसील मामी आनी तेगे फ्रेंड मागे बड्डे तो विडियो लॉंग जाता दिसत म्हाका हो सिसिलाचे कोमियाचे फोटो तेगे दाखयत तुमकां ही मेली मायची फ्रेंड ही कोणाक बेसांव बी घेवपाक वयताली न्यू इयरा मागीर आमकां पयशे बी दिता ती न्यू इयरा एवरी इयर वयताली
हे आमी आतां व्हडले जाल्या उपरांत आमगे शॉप आतां फुडल्यान वसरो आहा न्हू TV आहा न्हू थिंगा आमगे शॉप आहलें आमकां गिरायक जातालें आनी मागीर आमकां लॉस येवपा लागलो मागीर बंद केलो. सो सिसिलागे ती बर्थडे आहलोलो सो तेगे फ्रेंड्स सगळीं येयलेलीं. सिसिलागे फ्रेंड हे आनी दोगां एकू क्लासीन आहलोलीं आनी हेजी भयण व्हडली तें म्हाका चड बरें करतालें. हें बी सिसिला फ्रेंड हे मामीगे फ्रेंड आमगे नेबर आतां ते एक्सपायर जाला. हे आमचे हाटल्यान पयलीं आमचें किचन हो सायडीन आहलोलें अशें आहलोलें मातशें गोंब्यो चुरयल्ले फोटो काडटले मागचो एपिशेक कशें तेणें कितें करता हे तेगे स्कूल पिकनिकेचो फोटो सिसिलाचो. त्या दिसांनी हे म्हाजे फर्स्ट चुडीदार म्हाका माशेलान गिफ्ट केलेलें आनी हांवें शिवलो तें आनी सगल्यांनी चुडीदार घातलेली. सगल्यांनी न्हू सेलाची हाडलेली सेम कलर डिफरंट कलर सेम मटेरियल सगल्यांनी शिवलेली आनी म्हाका माशेलान दिलेलें गिफ्ट. हे आमगे मुखार मामी माय माशे मागचो हे आतां आमी रस्त्यार गाडी धरता सगळीं झाड जालें जे आतां हिंगा आंबो असो उबो आहलो आतां कितू कोणा तें माशेन मामी माय सिसिलाचे बेस्ट फ्रेंड आहले ते आतां लंडनाक गेला 10थाक की काय 9थाचे ते मागचो हे बुटको हे म्हणजे पसऱ्याचेर फोटो काडलेलो आमी रातचो. रातचे क्रिसमसाक आनी न्यू इयराक वचपाक आनी सिसिलान हो तेजो 10थाचो फेरवेलाचो ड्रेस घातलो आनी आमगे नेबर ती मिसा वचोन येयलेली आमगे क्रिसमसाक आनी न्यू इयरा डेकोरेशन चोवपा जाता. ल्हान आसतनाच आमगे सायबीणी त्या घरा पोन्ने घरा तें बरें डेकोरेशन बी करता तें म्हायती जाय मिक्स सिसिला सर्टिफिकेट जोडलेली घेवले तेका खंयच्या इयरान तें इयर ना थिंगा कोणा तेका दिलेली धाकटें आसतना म्हाका जाल्यार चोयल्यार वळखोपा ना हितू काळी आहलो सारकी पसऱ्याचेर मागीर गिरायक जायना जाल्यार ना मागीर लॉस येवपा लागता. हें फंक्शन आहलें आमगे इगोर्जीन न्हेसलेली हें ना आमगे ती नेबरागेर कामां आहलोलें सो तेकाय पार्टिसिपेट करूंक लायलोलो. बर्थडे आहा म्हाजो फोटोज मिक्स आहाय म्हागे बर्थडे आहा फोटो बर्थडेचेच स्टेप विसरले बर्थडेचे आंकवार पण येतो फोटो पिड्यार जालो तो सारको सिवील जाल्या उपरांत फोटो काडलो तिणें मम्मी गेली माय सिसी मद्रास गेलेली हेगे बी स्टोरी आहा सांगता तुमकां. बर्थडे आहा फोटो लास्ट टायम म्हाजे बर्थडे आहा कार्तराला हांव म्हाका लायक आहलो अश्यो 2 चुणक्यो घालपाक इस्कॉलाक फुडल्यान आमगे म्हाजे बर्थडे आहा फोटो हांव इतू एक्सायटेड आसतालें म्हाजे केक काडटा तेणें माद्रास क्रिसमसा हे माद्रास साडी न्हेसो लायक आहलें मामीगे साडयो काडटालें न्हेसतालें आनी फोटो मारतालें. हे म्हाजो फेवरेट ड्रेस आहलो तो कलर म्हाका लायक जालोलो सारको. हांवें सिसिलान ते गिफ्ट केलेली आमकां 1000 काय 1500 पडलेली
आनी आमकां पयशे बी दिता न्हू ती हें खावपा बी कितें एका दोगांयनी मेळोन एकठांय करून ही साडी आगयलो ती कोण आसता वाळपणेचो फोटो पयलींच्यान न्हू माजरां लायक हे तेगे माजर आसलें पोलो म्हणून पोलो नांव तेगेलें तेगे फेरवेलाचो फोटो फेरवेला 12th फेरवेला साडी न्हेसलो तो हे फोटो काडले दोळे वयर हे माद्रास मामी आनी माय साडी न्हेसोला जाल्यार मामीगे साडी काडटाले न्हेसताले आनी फोटो मारताले गायस तुमी चोयला आसतले म्हाजे चायल्डहूड मेमरीज फोटोज आनी खूब हाय फोटोज आमी दिसा बाबा कडेन कॅमेरा चोयला आसतले डॅडी आमी पयलीं भायर आहलो न्हू सो कॅमेरा हाडलो तेणें पयलीं आमच्या आवयच्या पयलीं भायर आसतात आमी जावन हिंगा आहा तो होच कितें आनी तो हय आनी हांव वयताना फोटो कॅमेरा फिल्म घालपाचें उठपाचें खूब हाय फोटो आनी तो फोटो कर हें करीत जाल्यार आनी व्हडलो विडियो जाता सो तेका लागून हिंगा काबार करता विडियोज तुमकां लायक जाले जाल्यार सांगाय म्हाका ओके आनी नथींग हांव सद्दां उलयता तुगे चायल्डहूड मेमरीज चायल्डहूड फोटोज बी कांय ना म्हणल्यार चायल्डहूड फोटोज ना चायल्डहूड मेमरीज जेन्ना म्हाका शेअर करता बट तेगे चायल्डहूड मेमरीज धाकट्यो तितू हें कशें ना तेगी चायल्डहूड मेमरीज आनी आहा म्हणटा डॅडी कडेन आहलो म्हणटा फोटो आपल्या ल्हान आसतनाचो फोटो डॅडी कडेन आहलोलो मागीर डॅडी मेल्या उपरांत कोण ना म्हणटा फोटो खंय म्हाजी मम्मी कोण ना ते कोण ना म्हणटा फोटो ते कोण अशें कांय ना चायल्डहूड मेमरीज फोटो ती कांय ना तेंचे कडेन गेले तुम कडेन हांवें खूब मेमरीज उगडास येयला आनी खूब बरें फ्लॅशबॅकान गेले आनी बरें दिसलें चोयलीचो इफ तुमकां फर्स्ट दिसलें ती म्हाका कमेंटान आनी सांगा बरें दिसलें जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्रायब करूं दिसता म्हाका टील देन बाय गायज